MMDR कायद्यात बदल करप शक्य ना जाल्यार मिना खणींची पावणी करचे परस सरकारान मायनिंग महामंडळ घडोवन मायनी चलोवच्यो हें मत उक्तायला सरकार पक्षांतलो केंद्रीय आयुष मंत्री आनी भाजपाचो उत्तर गोंय खासदार श्रीपाद नायकान तशेंच भोवमत नासतना गोंयांत सरकार घडोवप ही भाजपाची चूक आशिल्ली अशें प्रांजळ मत ताणें मांडलां। गोवा 365 दिल्ले स्ट्रेट फॉरवर्ड मुलाखतीत श्रीपाद नायकान हें मत उक्तायलां। इतलेच न्हय तर गोंय सरकाराय महामंडळच घडोवपाच्या फावराद आसा आनी आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान तसो प्रस्तावय तयार केल्लो अशी माहिती ताणें ह्या स्फोटक मुलाखती वेळार दिली। तुमकां चड सोबी खंयचे वा चड बरें खंयचे दिसता? मायनिंग कॉर्पोरेशन काय ऑप्शन कितें ऑप्शन जर गोंयकार गेले कोणतरी भायल्यान व्हडली पार्टी अमेंडमेंट तर जायना जाल्यार कॉर्पोरेशन इज द तातूंत बरें जातलें कारण ते सरकारचे हातून उरतले आनी गोंयकाराचें जें कितें हें आसा तें सरकार बरे तरेन तांकां हें सगळें ट्रिटमेंट दिवंक शकता। गोंय सरकाराकय पटोवन दिवपाक न्ही तुमकां ही गजाल? हय गोंय सरकाराक पटलें न्ही, गोंय सरकाराक पटल्या थंय मायनिंग कॉर्पोरेशन तुमकां वयर पटोवन दिवचें। इवन सगळें त्या वेळेर ड्राफ्ट सुद्दां तयार जालो म्हणजे हें जर जायना जाल्यार हें बेगिना बेगीन हें करप। इवन पर्रीकारांनी ड्राफ्ट सुद्दां तयार करपाक दिल्लो लक्षांत येयलें मायनिंग कॉर्पोरेशनाचो। सो तो जातलो अशें तुमकां दिसता? ना हें जर जायना आनी जर वेळ जाता तें कितली वेळ वाट पळोवपाची? म्हाका दिसता बेगिना बेगीन करप वाट चड पळोवन आतां आनी वाट पळोवपाची ना 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 काँग्रेस आनी मगो पक्षांनी फूट घालून आपले सरकार घट करपाच्या भाजपाच्या धडपडीचेरय हे मुलाखतीत चर्चा जाली। श्रीपाद भाऊच्या मतान हे जायत आसा कारण भोवमत नासतना लेगीत भाजपान सरकार घडोवपाची चूक केली। तिचे पानवळ आज भोगता। तो म्हणटा आपणे तेन्नाच ताका विरोध केल्लो। ही पार्टी जी आसा ती बीजेपी ऑफ काँग्रेस आनी बीजेपी ऑफ MGP जाल्ली अशी तरेची बीजेपीची आज परिस्थिती जाल्ली आसा। हय हें मान्य करूंक जाय कारण एक थोडीशी चूक केली की ताचे परिणाम भोगचे पडटात तें जालां तें अमान्य करून जावचें ना। त्यामुळे हाच्या फुडें कशें तें जावचें चूक हीच ती कारण मुळान अशें सगळ्या हातूंतल्यान जें सरकार घडयलें ह्या परिस्थितीन तें मातशें हें आशिल्लें जड आशिल्लें आनी ताजें आतां जें कांय सरकेची चलता तुमकां दिसता आज की ते 13 लोकांक घेवन कशेय भशेन सरकार घडोवपाची चूक करपाक नाका आशिल्ली? बरोबर म्हजें पर्सनल मत आनी आतां स्थिरता आयले तूं जाण न्ही आतां तुमकां दिसता स्थिरता उरतलीशी? उरतली कित्याक अजून पर्यंत तुमचेच प्रेसिडेंट वा तुमचे लोक सांगतात आनीकय लोक आमच्या संपर्कांत आसात ते लोक येतले कितें हाडपाक तर तुमकां ते स्थिरता आसता? गरज ना म्हणजे तुमी स्थिर नात असो ताचो अर्थ जाता। ह्यो असल्यो कितल्योश्योच गजाली श्रीपाद भाऊन सांगल्यो धरून भाजपाच्याच समर्थकांनी पयर जाल्ले वेंचणुकेंत आपले आड कशें काम केलें ते। ही पुराय मुलाखत पळयात ह्या खबरां चित्रा उपरांत। तशेंच तुमच्यांनी ती पळोवं येता आमच्या YouTube चॅनलाचेर, फेसबूक पेजीचेर, ट्विटराचेर नाजाल्यार आमचें ॲप डावनलोड करून वा सरळ आमचे वेबसायटीचेर वचून www.goa365.tv। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।